नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. सभापतीच्या अपमानाचो विषय निमाणे 2 दीस कामकाज बुडयल्या उपरांत सोपयलो. ह्या फुडें कोणेच सभापतीचो अपमान करचो न्ही, प्रथा पडटली, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंयांत वाडले खून चोरयांचो आमदारांक हुस्को. मुख्यमंत्री म्हणटात डिटेक्शन 98%. पुलीस गस्त घालतात. टेनंट व्हेरिफिकेशनाक कायदो. बाउन्सरांची नोंदणी सक्ती करतले. तीन दीस उटंगार न्हंयांची पातळी वाडली. अणजुणे तिळारीच्यो गेटी उघडल्यो. अणजुणे धरणाचे उदक 90 मीटर मार्कावयर. 4 गेटी उक्त्यो. तिळारीचे उदक सोडले. गोंयांत 45% मायज पावस. आतां मेरेन 85 इंच पावस. परत रेड अलर्ट. झाडां पडप, पालसणां कोसळप, बुट्टी चालूच. आयएमडी म्हणटा फुडले 4 दीस मोठो उटंगार. टू व्हीलर चलयतल्यांक फोंडकुलाचे ट्रॅप. अपघातांचेर अपघात. विरेश म्हणटा मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या रस्त्यार एकूय फोंडकूल उरचे ना म्हणून दिल्लें उतर पाळचें. अठरा क्रेडिट सोसायटीची गोंयकारांक 20 कोटींची तोपी. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेला कडेन तड लागना. रिकव्हरी जायना. मुख्यमंत्री म्हणटा केशी फास्ट ट्रॅक करता. आणि जम्मू काश्मीराच्या दोडात आतंकवादी हल्लो. 4 जवान, 1 ऑफिसर हुतात्मो. सर्च ऑपरेशन सुरू. स्पेशल फोर्स मिशनाचेर. खरगे राहुल गांधीचे मोदी शहा टार्गेट. खबरो विस्तारान. सभापतीच्या नांवान विधानसभेचो प्रस्नकाल दुसऱ्या दिसाय व्हांवलो. एल्टनाच्या माफीवेल्यान सत्ताधारी विरोधकांची जुगलबंदी. 2 खेपो कामकाज धुकल्लें. उपरांत 2 दिसांचो विशय मुख्यमंत्र्यान सोपयलो. प्रस्नकाळ फुकट वता म्हणून विशय सोपयता. मात ह्यान फुडें कोणें सभापतीच्या पदाचो अपमान करचो न्ही, नाजाल्यार खंय प्रथा पडटली. म्हजें सरळ म्हणणें आसा, एक तर म्हणजे ऑनरेबल MLA बाब एल्टन हेणें ह्या पद्दतीचो स्टेटमेंट करप चुकीचो आसा तुमचेर. त्या खातीर तेणी जो आहा पळय न्ही हो इश्यू जो पयलीं रिजॉल्व करचो. आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मो आहा थिंग फोंटाय म्हूण. देर वॉज नथींग सेड टू यू. तो विशय परत एकदा सांगता, विशय डायवर्ट करू नका. ना बरें, देन यू फॉलो द प्रोसिजर फॉलो कर. सेंड इट टू द कमिटी. वॉट एवर क्लॅरिफिकेशन आय हॅव टू गिव, आय वील गिव इट टू द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी. यू ऑल गिव इट टू दॅट. आमकां काय ना स्पीकर सर, प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना. इट इज एन हाव दीस सुप्रीम आणि तुमी सुप्रीमा थंय बशिल्ल्या. इट इज नो डाउट. गोंयच्या इतिहासान पयल्याचदा रुलिंग पार्टी डिसरप्ट करता, सिलेक्टिवली डिसरप्ट. चेक कर, काल ब्रेक आवर म्हणटा जे प्रुडंटाचे चेक कर. लोक तुमचेर उलयतात. स्पीकर सर, पयल्याचदा इतिहासान स्पीकर सर आमकां रुलिंग पार्टी डिसरप्ट करता म्हणून मेळना. लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय. स्पीकर सर तुमचे पोझिशन वीक करता तो. विजय जायते सांगा पोझिशन वीक करता. स्पीकर सर डिसायड करपाक स्पीकर सर तुम्ही तुमचोच इश्यू आहा. तुम्ही कशे डिसायड करतले? स्पीकर सभागृहाचे कामकाज 12 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, रूल 309 हाज्या प्रमाणे बाप एल्टन आणि ब्रिज ऑफ प्रिविलेज तुमची केला त्या तांच्यांनी कितें तर निर्णय जो आहा पळय घेवचो. त्या शिवाय हाऊस फुडें वचूं शकना. स्पीकर सर हांवें समज तरी केलें, फॉयरां वचून हांवें तरी सेटल केलें, इट वील सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट. हाल तुका आनी कोणें कितें म्हणटलो, हाल फॉयरां वयतलो आनी इट वील कंटिन्यू. सो आय एम नॉट सेईंग that I won't follow. What if I have said wrong and if they feel that I am guilty, I am ready. आम्ही स्पीकराचेर आसा म्हणून प्रिविलेज कमिटीक धाडू शकना. स्पीकर सर, इट इज अप टू यू. तुझे एलिगेशन केलतलो तू माफी मागतलो. इफ इट इज रॉंग एलिगेशन आसा ते मागतलो. माफी कित्याक मागतलो? तुझे इतले एलिगेशन केले. कामकाज 12:30 पर्यंत नियमान ओजळ रूल 309 साईट केलो.
309 कितें जाता की स्पीकर हॅज द रायट टू डिसायड ऑन एनीथींग एंड एवरीथींग इन्क्लुडींग चेंज द रुल्स. सो अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळें एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें. आमकां ह्या हावजाचो वेळ वाया घालोवपाचो ना, आमकां खंयसरूच क्वेश्चन आवर पोस्टपोन करपाचें ना. म्हणून तर आमी हावज 18 दीस दवरल्या आनी तें सगळें कन्सिडर करून म्हणजे विजयाचो स्टेटमेंट आनी बाब युरी हेणें कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता. हांव बाय कन्सिडरींग देर स्टेटमेंट हाज्या फुडें मात अशें जावचें न्ही हावजान इतकें सांगता. गोंयांत वाडटे खून चोरयो मायग्रंटाच्या धुमाकुळाचेर विधानसभेत हुस्को. कानोळे हालींच एका जाण्टेल्याच्या जाल्ल्या खुनावेल्यान मायकलाची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा खुनांक पुलीस जबाबदार न्ही. डिटेक्शन 98%. गस्त खर केल्या. पुलिसांक जाय तश्यो गाडयो दिल्यात. नाकाबंदी जाता. टेनंट व्हेरिफिकेशनाक कायदो येतलो. बाउन्सरांचें रजिस्ट्रेशन. Mr. Arnaldo Suarez was brutally murdered in his own ancestral house by an unknown person, and after that the accused drove the victim's car and abandoned it at the hills of Sinkirim helipad. The people of Kandolim village are afraid and are awaiting that this matter is resolved. The steps government intends to take in this matter. हांव मनीस आतां एकटो रावपाक घरान भियेतलो एंड ही वॉज फावंड हाफ न्यूड. इट्स अ मर्डर स्पीकर सर. वी हॅव टू टेक दीस थिंग्स व्हेरी व्हेरी सिरियसली. आनी तो सापडला हुंय कर्नाटका सापडला. थारो इन्क्वायरी हॅज टू बी डन. दीस कॅनॉट बी डन. हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. ते तो PPP प्रोजेक्ट ते सरकाराचे पयशे वचना तातूंत. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस अश्युरन्स दिवपाक. आनी कलंगूट कांदोली बिंदोली हे एरिया दीज आर ऑल टेकन ओवर. हातूंत आनी कांय लॉलेसनेस इज रिच्ड इज हाय. One suggestion of mine, every these panchayats, a compulsory CCTV camera on main roads. If you can sanction this and make this available for panchayats, तर त्यांको funds ना पैसे घालपा. Maybe the rich panchayats like Michael Lobos in Kandoli, Kalangut and Arpur, the coastal belt, may be able to get it by CSR or whatever. But our panchayats don't have those funds. 1230 cases जाले in the last 5 years are registered of from 2020 of rape, molestation, kidnapping, and for only 6 are convicted. And आमचो होम मिनिस्टर म्हणटा की वी हॅव अ व्हेरी हाय कन्विक्शन रेट. जर आतां जे हिंगा थोडेशे IPS येता, कोण एकलो पयर डिस्को घाल्लो, कोण ही कसिनो भितर वयता, हे व्हिडिओ व्हायरल जाताले. हेंकां मातशें तुमी स्ट्रिक्ट सारके दवरपाक जाय. टेनंट व्हेरिफिकेशन बील आमी 2021 हाडलेलें. ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें. ताच्या पयलीं फाटले फावटी आतां सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना. म्हणजे आमकां परत बील इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. तें इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर. तरी सुद्दां हांव परत एकदां म्हणजे बाब मायकल लोबोन म्हाका कन्सर्न आसा, कारण एकट्याची डेथ जाल्या ताका खबर आहा की ताका कंडोलन्स म्हणटा. आनी हेंच फुडें बींग एज अ होम मिनिस्टर अशा पद्दतीची सगळी गोंयकारांची काळजी घेवपा खातीर आमी समर्थ. 3 दीस जाले सेगीत पावसाच्या उटंगरान धरणां फूल जावन न्हंयांक हुंवार. दनपरां अणजुणे धरणाची पातळी 90 मिटरा वयर पाविल्ल्यान 4 गेटी उक्त्यो केल्यात. केरी, मोले, पर्ये, सांखळे, सरवण, कारापूर वाठारांत न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडपाची शक्यता. तिळारी धरणूय पुराय भरिल्ल्यान उदकाच्यो गेटी उक्त्यो केल्यात. दिवचल सांखळे अलर्ट. सध्या आसा अंजुना धरणाचे आणि धरणाचे 4 जे दरवाजे आहा ते उक्ते केल्ले आसा. सध्या जी पातळी जी हांगातली धरणाची आहा ती 90.75 मिटर्स आसा. आणि जेन्ना 90 मिटर्स पर्यंत हांगाची पातळी जी आहा ती सांबाळली वयता, पण
जेन्ना क्रॉस जाता तेन्ना धरणाचे उदकाचे दरवाजे आहा ते सोडचे पडटा. आयज ते धरणाचे दरवाजे आहा ते 90.75 जाल्या कारणान सोडले गेला. फुडें जे हे उदक जे वयता ते वाळवंटी न्हंय त्यान फुडें मागीर प्रवाह ताचो म्हादई पर्यंत वयता, मांडवी नदी पर्यंत वयता. पण हांगा जे आतां सद्या गांवांत जे नदी आहा तेंची जी पातळी सद्या कमी आसा, भरती थंय ना. आनी त्या निर्णयानुसार हेंच्यांनी गांवांत ऑलरेडी अलर्ट करून दवरलेले आसले की आमी उदक सोडपाचें आहा. तशें गांवांतले जे कोण आहात गांवांतले सुद्दां अलर्ट आहात की न्हंय तेणी सुद्दां अलर्ट आसा. आनी आयज निर्णय घेवन उदक सोडलेलें आहा आनी त्या प्रमाणे हो प्रवाह फुडें वाळवंटीच्यान मांडवी नदी पर्यंत सुरू जाता. फुडें खातीर सुद्दां गोंयांत सरासरी परस 45% मायज पावस पडला. अजून पावसाचो नेट तसोच. परत रेड अलर्ट जारी. आतां मेरेन गोंयांत 83.98 इंच पावस पडला. सरासरी जुलयाच्या पयल्या 15 मेरेन 61 इंच पावस पडटा. हे खेपे 85 इंचार. झाडां पडप, बुट्टी, पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. फाटल्या 3 दिसां सावन राज्यांत पावसाचो सांवार सुरूच आसा. वेगवेगळ्या सुवातींनी झाडां पडप, रस्ते उदकापोंदा वचप, पालसणां कोसळप प्रकार चालूच. गोंय वेधशाळेन बुधवारा ऑरेंज अलर्ट दिला. There's fear and anxiety in the minds of the people of the state that due to incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging has been witnessed in several parts of the state. Floods are there today on roads and almost everywhere on every part of Goa. And म्हाका दिसता हुंय ना हुंय we have failed. Landslides are very serious issues. आनी सगळ्यांक खबर आहा की that landslides are the way due to waterlogging. And waterlogging जान इतले डॅमेज जालेले आहा. Never in the history the Honorable Chief Minister and the Revenue Minister takes our disaster management squad very, very seriously. We are on a ticking time bomb. Concerns of Honorable MLAs are noted and accordingly I will instruct my department to take necessary measures. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाजो विचार करून एकंदर हाजो जर सगळ्यांनी जर कॉपरेट केले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे डिजास्टर जावचे न्ही हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो. त्या खातीर हो जो कॉलिंग एटेन्शन जो हाडला आनी तेच्या फाटीमागचो जो उद्देश आशिल्लो कन्सिडर करतले आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय आमी जे डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान करपाक जाय ते डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज बींग अ PWD आमी ते PWD करतले इतकें सांगता आनी सोंपयता. मजगतीं सेगीत पावस सुरू आशिल्ल्यान गिरी पंचायत वाठारांत फाटले 8 दीस जाले उदक भरलां. शिरगांव मानसवाड्यार देवता गांवकाराच्या घराची वणत कोसळून लाखांनी रुपयाचें लुकसाण. गांवठण वेलंगां अख्ख्या घराक फूग मारिल्ल्यान कृष्णा नायकाचें घर कोसळ्ळें. कोणाकूच दुखापत ना. 5 लाखांचे लुकसाणाचो अदमास. जाल्यार मारले बड्डे फातोड्डे पावसाक लागून राखणे वणत निवासी इमारतीचेर कोसळून पयल्या आनी दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटांचें लुकसाण जालें. फोंड्या प्रभू टावराच्या ग्रावंड फ्लोराचेर उदक भरून 13 दुकानांनी पावलां. हरमलच्या रस्त्यांचेर पावसाचें उदक भरिल्ल्यान लोकांक त्रास जातात. ह्या रस्त्यांचेर व्हड व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांचे त्रास आनीक वाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जम्मू काश्मीराच्या दोडा जिल्ह्यात आतंकी हल्लो. भारतीय सेनेच्या 4 जवानांसयत 1 अधिकारी शहीद. सकाळी सावन एन्काउंटर चालू. स्पेशल फोर्स आतंकवाद्याच्या सोद मोहिमेचेर. राष्ट्रीय रायफलाचे जवान आनी जम्मू काश्मीराचो स्पेशल पुलीस फोर्स मिशनार. काँग्रेसीचो खरगे आनी राहुल गांधीची मोदी शहाचेर चढाई. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. टू व्हीलर चलयतल्यांच्या जिवाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलाचो धोको. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या रस्त्यार एकूय फोंडकूल उरचें ना म्हणून सांगिल्लें. उतर पाळचें म्हणून आमदार विरेशान याद करून दिली. GMC कडेन सर्व्हिस रोडावेल्या फोंडकुलाक लागून हालींच 3 एक्सिडेंट जाल्यात. गोंयभर रस्त्याचेर फोंडकुलां आनी एक्सिडेंट खंय वाडल्यात. Because of fear and anxiety among Goans who commute by 2 wheelers, the potholes will lead to accidents after service road near GMC hospital developed deep potholes
resulting in 3 accidents at the same spot. Demand that the PWD department work quickly, resolve the issue. Speaker sir, GMC जो सर्विस रोड आसा, काल थंय 3 एक्सिडेंट जाले, पॉटहोल पडलो म्हणून. म्हाका स्टेटमेंट याद येता CMाचो. ताणें स्टेटमेंट केल्लो की नोव्हेंबराचे 1 तारखे पर्यंत खंयचोच गोंयांत एकूय पॉटहोल उरची ना म्हणून. आनी आयज प्रत्येक कडेन आमी पळयता पॉटहोल आसा. आतां पणजेन बसून तूं पळयता पाट्यार आमी येता आसतना इतलें कंजेशन जाता थंय आनी सगळो मून जाला थंय. इतले पॉटहोल जाल्ले आसा आनी एवरी टायम थंय कितें शकरे घालता, खडी घालता आनी ते काबार करता, परत वयता, परत घालता. सो स्पिकर सर, डिपार्टमेंटान प्रायोरिटीचेर जे पॉटहोल्स आसा ते फिलअप करपाक जाय आनी खंय ना खंय लोकांक म्हणजे आयज कितलेशे जाणांक कमर पासून मोडलेले आसा, हॉस्पिटलांत कितलेशे जाण आसता GMCन. सो हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर क्लियर करपाक जाय. आनी जो स्टेटमेंट CMान केल्लो 1 तारखेचे भशेन खड्डो तोच रे, खंय एकूय खड्डो आसचीना म्हणून तो खड्डो खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय, स्टेटमेंटाचेर थांब रावपाक जाय. गोंयांत क्रेडीट सोसायटींच्या फ्रॉडांचे केशींची तड लावंक इकॉनॉमीक सेलाचो तपास फास्ट ट्रॅक करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर. फाटल्या 3-4 वर्सांत 18 सोसायटीची मेळून लोकांक 20 कोटींची तोपी, गरिबांचो पयसो लुटून चल्ले. विजयान माशेलांतल्या आनी साश्टींतल्या सोसायटींचो इशू काडिल्लो. 2021 सावन पुलिसांचे EOC तपास जायना, रिकव्हरी ना. Minds of the general public and investors who have been duped by cooperative credit societies and financial institutions. Speaker sir, 2 मिनटां म्हाका मातशी दियात. स्पीकर सर, शेकड्यांनी लोक माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हणून तांकां तोपी पडिल्ली आहा. 18 कोटी रुपया तांकां तोपी पडल्या. ते ही चड करून मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघ आमोण्या, माशेलांतली, सरावंडींग एरियांतली लोक. तांणी केस फायल केल्ली 15 जुलय 2021. स्पीकर सर, फोंड्या पुलीस स्टेशनार. ही मागीर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलाचे कडेनूय गेली, पूण आज मेरेन कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना, कांयच एक्शन जावंक ना, सगळे सुशेगाद आहा. स्पीकर सर, खूब सिटीजन्स जे आसात हे सिनियर सिटीजन आहा आनी हे म्हाका जनता दरबार हांवें दिवचले घेतिल्लो तेन्ना ते म्हाका मेळिल्ले. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तांकां न्याय दिवचो. मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ह्या फ्रॉडांचेर ताणें एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवचें आनी ताजे इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस सेलाक मातशें फास्ट करचें, एस्पेशली इन द केस ऑफ दीस फ्रॉड्स, कित्याक सर्वसामान्य गोंयकाराक त्रास जाल्लो. श्री युरिया लेमो. एकूच मिनीट, कारण विजयान मांडला तो विशय जो आहा पळय न्ही तो सिरियस आसा. कारण विजनरीचो विशय प्रत्येक फावटी आमी डिस्कशनूय करता आनी तो फुडें वचना. तरी त्यांनी कितें 9 काय 10 सोसायटी म्हटल्यो. म्हाका दिसता अजुनूय आसा तश्यो सोसायटी. 6 सोसायटी आतां पर्यंत लिस्टेड आनी तेंच्यो कंप्लेनी आयल्या. माशेल अर्बन वुमन्स 18 आहा. हे इन्व्हेस्टर म्हणटात, पूण कोण तांची कंप्लेंटूच आयकूंक तयार ना. स्पीकर सर, तेजी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेतल्या. तांचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. 21 मरे, जुलय 21, आतां जुलय 24 जाले, 3 वर्सां. स्पीकर सर, कॉपरेटिव्हचे आमचे कायदे अशेच आसा, तुकाय खबर आसा. कॉपरेटिव्हच्या कायद्यानुसार तितूनय आमी थोडीशी फाटले फावटी अमेंडमेंट केल्ली, पण हांव मॅटर फास्ट ट्रॅक करपाक लायता. स्पीकर सर, सेगीत उटंगरान गोंयभर कितल्याशाच घराब्यांचो आलाशेराचो प्रस्न खर केला. मंडूर वणत कोसळून आवय पुताचो जीव गेल्या उपरांत कितल्याशाच पोन्न्या घरांच्या सुरक्षेचो प्रस्न चर्चेक. अशेंच एक घर कुमारजुव्यां. केन्नाय मातये भरवण जावंक तेंकलां. घर कोणे तरी बांदून दिवचें म्हणून घरकार अवधूत सावंत मागता. पारे कोसळून फामिलीक अपकिर्ताचो भंय. म्हाका आदारूच कसो ना. हांव एकटो जावन पडला. आमी तिगांच भायर उरचलो, चेडूं आनी हांव. तेन्ना म्हाजी परिस्थिती जाता कितें जालें की आतां पडटा घर आख्खें आनी मेन पारो पडात जाल्यार घर मोकळें जालें. आमी भितर आहा कितें वचून कळची ना. घराक शेजाऱ्याचो आमो आसलेलो, तो खानो पडलो घरात आनी घर म्हाजें डॅमेज जालें. खूब वर्सां जालीं. तशें म्हणून हळू इल्लें इल्लें करून घर पडो लागले म्हणून आतां सामकेंच सगळें घर पडलां आनी पारे बीन फुटले सगळे. आनी आमी रातची न्हिदली की कितें कितें पडत आसता, भंय दिसता पारो पडटा काय कितें. आमी न्हिदना, न्हीद पडना, कांय ना. अशी परिस्थिती जाल्या की सामकी सगळ्या घरान उदीक जालां.
एक सायड पडले कंप्लीट पडले. चडशे घराक खूब मारलेले, सगळ्या घराक पळयात, सगळ्या घराक खूब मारलेले, वयर पाऱ्यांक बसून पावले खूब. म्हाका घर बांदून जाय आनी काय ना. घर आख्खे जाय म्हाका. सरकारान बांदली, कोणूय दी, कोणें डॅमेज केला ते सरकारान पळोवपाचें. म्हाजी कितें चूक आहा जाल्यार म्हाका कितें तें कायदेशीर सामकें पळोवपाचें. कोणें कितें केलां, कितें जालां, कित्या पासून घराची अशी परिस्थिती जाल्या, इतलेंच आनी कांय ना. म्हाका घर बांदून दिल्यार बरो. पण सध्या पळय म्हजी अशी परिस्थिती आहा की आतां पडटा काय मागीर पडटा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. कारवार अंकोला शिरुरात गंगावळी न्हंय लागसार हायवेचेर पालसण कोसळ्ळें. ढिगाऱ्यात 9 जाण शिरकून सोंपल्यात म्हणून भंय. माती काडपाचें काम चल्लां. थंय लागसारच्या पंपाचेर आशिल्लो एक टँकर पालसणा बरोबर वज्यान न्हंयत पडलो. मातयेंतल्यान एक बॉडी मेळ्ळी. मजगतीं कारवार किन्नर पालसण कोसळून घर गेलें. घरांतलो एकलो सोंपलो. कारवार जिल्ह्यात येवपी अंकोला तालुक्यातल्या शिरूर लागींच गंगावळी जी नदी आसा त्या नदीच्या काठाचेर एक मोठे लँडस्लायडिंग जावन एक मोठी दुर्घटना घडिल्ली आसा. ही जी घटना घडिल्ली आसा ती आयज सकाळी घडिल्ली आसा. तेज्यात एक भारत पेट्रोलियमचो एक टँकर आसा तो माती सकट नदीत कोसळून गंगावळी या नदीत कोसळून तो व्हांवून गेल्लो आसा. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार आनीक टँकर आसा तो त्या ढिगाऱ्या सकल मेळिल्लो आसा. तशेंच एक अवजड वाहनही त्या ढिगाऱ्यात अडकून पडिल्लें आसा. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हटल्यार त्या ढिगाऱ्या खाली लँडस्लायडिंग जाला तेज्या ढिगाऱ्या खाली एक कार अडकून पडल्याचो संशय आसा. तेज्यात एकाच कुटुंबातले 5 जाणां आसपाचो संशयही व्यक्त केलो जाता. तेका लागून तेंचो जो शोध आसा तो शोध घेवपाचें काम सध्या सुरू आसा. कारवार जिल्ह्यात जो कर्नाटकचो कोस्टल एरिया आसा तेज्यात रात्री पासून पावसान एकदमच थैमात घातिल्ली आसा. तेका लागून मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचेर हे लँडस्लायडिंग जालें. तेका लागून ह्या लँडस्लायडिंगात 5 जाण अडकून पडल्याचो संशय व्यक्त केलो जाता. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.